वाळपय नाणूस गोरक्षा अभियानाच्या वावुरप्यांचेर जाल्ल्या हल्ल्याचो राष्ट्रीय हिंदू आंदोलनान निषेध केला. आरोपींक अटक करची म्हणून आंदोलक मागतात. आयतारा पणजी आंदोलनाच्या वावुरप्यांनी निदर्शनां केली. गोंयांत गोवंश हत्याबंदी कायदो लागू करपाची मागणी आंदोलनान केल्या. नाणूस वाळपय गोरक्षा अभियानाचो हनुमान परब आनी हेर गोरक्षकांक बेकायदेशीर कत्तलखान्याकडच्या लोकांनी बडयल्ले. तांकां अटक करची आनी गोंयांत गोवंश हत्याबंदी कायदो लागू करचो म्हूण आंदोलक मागतात. राष्ट्रीय हिंदू आंदोलनान पणजे बस स्टँडा कडेन निदर्शनां केली. गोव्यामध्ये बेकायदेशीरित्या जी काही गोहत्या सुरू आहेत त्याच्याविषयी आणि हिंदूवर आघात झाले. फुडली 50 वर्सां देवाक विसरात आनी फक्त देश सेवेक लागात म्हूण सरसंघचालक मोहन भागवतान केल्ले वक्तव्य आंदोलकांक कोत्र गेला. ताचोय आंदोलकांनी निषेध केलो. की सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी असं वक्तव्य केलं की पुढच्या 50 वर्षामध्ये आपण देवदेवतांना विसरून देशाची सेवा करा असं वक्तव्य केलं आहे. तर हे अत्यंत चुकीचं वक्तव्य आहे. आपण त्याचा निषेध करतो. तर ह्या वक्तव्यामुळे देशाची आणि धर्माची खूप मोठी हानी होणार आहे. यासाठी आपण आज या आंदोलनामध्ये याचाही निषेध करत आहोत. राष्ट्रीय हिंदू आंदोलनात श्रीराम गोसंवर्धन केंद्र, आसाराम बापू संप्रदाय, अभिनव भारत, भारत स्वाभिमान, स्वामी समर्थ मठ, इस्कॉन, गुजराती समाज, पतंजली योग समिती, सनातन संस्था, हिंदू जनजागृती समिती ह्यो संस्था वांटेकार जाल्ल्यो. प्रुडंटा खातीर सुशांत पळ. आधुनिकता ही कपडे वा फक्त इंग्लीश भाशेवेल्यान दिसना, ती ज्ञानान आसता अशें ज्येष्ठ पत्रकार MJ अकबरान म्हळां. पणजे सरस्वती मंदिर ह्या लायब्ररीच्या शतीपुर्ती सुवाळ्यात तो उलयतालो. 100 वर्सां पुराय करपी गोंयांतल्या 2 लायब्ररींतली सरस्वती मंदिर एक. शेनवारा पणजे सरस्वती विद्या मंदिर लायब्ररीचो शतीपुर्ती सुवाळो जालो. सुवाळ्यात मुखेल सोयरो ज्येष्ठ पत्रकार MJ अकबर वाचन आनी ज्ञानाच्या महत्वाचेर उलयलो. Modernity is not the English language alone. Modernity survives and belongs to that basic one word called knowledge. In every phase of history, those who have been in the forefront of knowledge have been the leaders of the world. There was a time when India was in the forefront of knowledge, when the Harvards and the Oxbridges were in India. They were there in Patna, they were there in Taxila, they were there all over. We led. We had the intellectual prowess of the world. सरस्वती मंदिराक 100 वर्सां जाल्यात. 100 वर्सांची वाटचाल करपी हे लायब्ररीच्या आदल्या अध्यक्षांचो मुख्यमंत्री आनी हेर मानेस्तांनी सत्कार केलो. मुख्यमंत्र्याने वाचनाचेर 4 उतरां सांगली. वाचनाची गोडी नवीन भुरग्यांक तयार करूंक जाय. मे बी मेथड विल बी डिफरंट. दे विल गो बाय आयपॅड ऑर किंडल, ताजेर वाचत ते. पण वाचपाची संवय निर्माण दवरूंक जाय. कारण वाचना इतलें आयुश्यान खंयचीच गजाल जर आमकां सातत्यान एक बरोबर चलता आमच्या, जाल्यार ते म्हाका दिसता त्या मनशाचें ज्ञान मेळोवपाचो एकमेव उपाय म्हणजे वाचन. सरस्वती वाचन मंदिराक आर्थीक हातभार लावपी 5 उद्योजकांचे फॅमिलीचोय भोवमान केलो. प्रुडंटा खातीर सुशांत पळ. आता पळोवया गोंयांतल्या हेर वाठारांतल्यो कांय घडामोडी. गुजराती समाज शिक्षणीक संस्थेच्या अपंगळां खातीर आशिल्ल्या खासा शाळेंत अखिल गोंय लोकनाच सर्त घडोवन हाडिल्ली. राज्यपाल भारतवीर वांचून ह्या सर्तीचें उक्तावण केलें. उत्तराखंडातल्या लोकांक मजत करपा खातीर वेगवेगळ्यो संस्था मुखार येत आसात. झुंबा नाच शिकोवपी लोकांनी खासा कार्यावळ करून उत्तराखंडातल्या लोकां खातीर पयशे एकठांय केले. We have gathered here
we've got people from all over Goa today who have shown their support for the Uttarakhand victims. We are going to donate money for charity to Habitat for Humanity NGO, which in turn will build homes in Uttarakhand for the flood victims. We are known as Team Goa for a Cause, and today we're getting together to collect funds for the victims of Uttarakhand. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. इतल्याने खबराचित्र हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.